बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय श्री ज्ञानदेव तुकाराम जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय मल्लिकार्जुन भगवान की जय भूमिपुरुष महाराज की जय. पहिला दीस आम्ही ही वारी 17 चलतले आणि 18 16 चलतले सर अशें आमी पंढरपूर पावतले. सो आयज भक्तजण जे वारकरी सहभागी जाल्ले आसात ते आतां खुशेन उमेदीन आमी पंढरपूरची वाट चलतले. हांव फक्त आमचो अध्यक्ष सुरज माऊली आणि आयज आपली 2 उतरां. कितली वर्सां तुमी गेले? 5 वर्स. प्रामुख्यान आमचे जे आमी ही जी वारी चलयतात त्या वारीचे आधारस्तंभ म्हणल्यारच आमचे विठ्ठलाचे भक्त सगळे आमचे समेस्त काणकोणकार ज्यांच्या बळाचेरच आमी ही वारी फुडें व्हरतात. अंदू आमी 5वी वारी वता पूण आमची जी आमी स्वताची वारी सुरू केली विठ्ठल रखुमाई माऊली वारकरी मंडळ म्हणून ही आमची 4थी वारी. आणि ह्या वारीक आमी म्हणटाले प्रत्येक वेळार वारीच्या वेळार की प्रत्येकान फुडें सरचें, प्रत्येकान ह्या वारीचो अनुभव घेवचो, घरांतल्यान प्रत्येक एक वारकरी तयार जावचो. आमी जे उलयताले म्हाका दिसता तें आज खंय तरी आमच्या सत्याक येता अशें आमकां दिसता. कारण सुरवात केल्ली 60 वारकरी, 70 वारकरी, 80 वारकरी, गेल्या वर्साक आमी 100 वारकरी घेवन हांगच्यान पंढरपूर पर्यंत गेले. ओमनू 150 वारकरी आयज आमच्या हांगच्यान पंढरपूर, काणकोण टू पंढरपूर पर्यंत ह्या वारीक सहभागी जातात. सांगपाक खूश भक्त आनी अभिमानाची गजाल आमचे खातीर, आमचे सगळे काणकोणकारां खातीर. कारण देश म्हणटा की सबंद गोंय देशभर एक गोंयचें नांव फक्त एक टुरिजमा खातीर, तर टुरिजम न्हू, आमची संस्कृती, आमची परंपरा हाजोय आमी अनुभव सबंद देशभर दाखोवपाचो एक प्रयत्न हातूंतल्यान करतात. आमची ही परंपरा अशीच आमच्या. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोशी भोगता खुबशे यंग यूथ आमच्या ह्या वारीक म्हाका दिसता सादारण 40 ते 50 यूथ आमच्या ह्या वारी भितर सहभागी जाल्ले आसात. वारकरी ग्रूप रजिस्टर्ड जाला आख्या टोटल गोंयचे जे आर्ट एंड कल्चरा कडेन. ताच्या भायर ल्हान म्हणजे 40च्या सकल आसले आनी एक 5-6 ग्रूप आसात. सो इतलो मोठो प्रतिसाद एक म्हाका दिसता सारकें भक्तिमय एक अशें बरें वातावरण म्हाका दिसता ह्या गोंयांतल्यान ह्या एक 2-4 दिसां मदीं निर्माण जालां. आनी हांगच्यान सादारणशे 8 ते 10 हजार वारकरी गोंयच्यान पंढरपूर पर्यंत वतात. सो त्या वारकऱ्यां खातीर तुमच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद असोच आसचो. आज पाळवळच्यान जी वारी फाटल्या 5 वर्सां सुरू जाल्ली आसा आनी आज ती प्रारंभ करता ह्या वर्साची. ताका शुभेच्छा दिवपा खातीर आमी सगळे मोठ्या संख्येन काणकोणकार आजूबाजूचे आमचे नागरीक आसा, भावासांग जमले आसात. विशेश करून आजच्या समारंभाक आदले आमदार विजय पैकोत आसात, तशेंच नगरपालिकेचे सगळे नगरसेवक, बाकीचे आजी माजी सगळे जे प्रमुख कार्यकर्ते, भावनो भयणां आज मोठ्या संख्येन जवळ 148 वारकरी काणकोणांतल्यान भायर सरता. आनी तांकां आमी सगळे जाण जे आसा की ते 17 दीसची वारी करतले. वारीक वता आसतना तांकां तांचें बरें मागपाक म्हणजे आनी तांच्या माध्यमांतल्यान आमचें बरें मागपा खातीर आसा म्हणून आज आमी सगळे मोठ्या संख्येन जमले आसा. म्हाका दिसता खरें म्हळ्यार ह्या वारीचे 5 वर्सां पयलीं सुरू करता आसतनाच हांगा नंदीप आसूं दी, बाबोल आसूं दी, म्हागे हांगा सुरजबाई आसूं दी, बाकी सगळे जे आसा आनी एक धाडस केलें. आनी धाडस केल्या खातीरच म्हाका दिसता एक समाजा मदीं ह्या निमित्तान एक सद्भाव जो आसा न्ही तो निर्माण जावचो. आनी जेणे करून जे आसा न्ही की बऱ्या विचारांचे म्हणजे ह्या सांप्रदायीक लोक मोठे संख्येन वाडचे ही तांची अपेक्षा आसली. आनी ती हळूहळू ती आज पुराय जाता अशें दिसता की आज हळूहळू म्हाका दिसता ताचो आकार जो आसा 148 पर्यंत गेल्ले आसा. आनी ह्या सगळ्या गोश्टी भितर फाटल्या वर्सा म्हणटालो की ह्या वारीक खंय तरी एक सपोर्ट सरकारान करपाची गरज आसा अशी हांवें भावनाय त्या वेळाचेर व्यक्त केल्ली. आनी सुदैवान म्हणटालो तशें ह्या वर्साकच तें खातेंच म्हजे कडेन आयलें आनी ती वारीक जी आर्थीक सहाय्य करपाची योजना आसा न्ही ती करपाचें भाग्य म्हाका मेळ्ळें. आनी त्यामुळे काल 7 तारखेक आमी म्हणजे पूर्णपणे गोंयभरांतल्या सगळ्या वारकरी भावांक जे आसा न्ही ते प्रमुख आसले तांकां मंडळांक आसा तांकां आफोवन हाडले. आनी एक प्रकारचें म्हाका दिसता गोंयांतल्यान त्या दिसाक एक वारकरी संप्रदायाचें मोठें अशा प्रकारचें एक संमेलन जालें अशें आनी तातूंतल्यान एक गोंयभर जें वातावरण जें आसा न्ही तयार जावपाक शकलें. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालीची करता आसतना आमी विचार केलो की आज जी एक 40 पर्यंत सायज आसा ताका 1,000 1 लाख पर्यंत आणि मॅक्झिमम जे आसा न्ही 5 लाख
रुपया पर्यंत जी आसा दिवपाची तरतूद आमी केली आनी मोठी सायज जी आसा ताका 5 लाख रुपयाची ग्रांट आसा आमी फाटल्या पळय दिल्या. ताजे बरोबर जे आसा आयडेंटिटी कार्ड जे आसतलें म्हणजे ते एक सगळ्यांक आमकां एक मार्क्स जावं ती म्हणटा ते आशिल्ले, टोपी आसतले, बोटू आसतलो आनी त्याच बरोबर जे आसा न्ही मेडिकल किट ते हांगा आमी हांगा प्रोविजन केलें. आनी हे करता आसतना म्हाका दिसता आमच्या फाटल्या विधानसभेक जे आसा सगळ्या आमदारांनी जे आसा न्ही होच विशय लावन धरलो आनी तो विशय लावन धरतकच की हांव आसतलो मुख्यमंत्री आसतना तो विशय आमी लावन धरून ती प्रत्यक्ष आसा न्ही स्कीम करपाचें योजना आमी आखली आनी ती प्रत्यक्षाक केली आनी पयर 7 तारखेक आमी सगळ्यांक डिस्पस केली. त्यामुळे एक लक्षांत आयलें की त्या दिसा सुद्दां एक पूर्णपणे जे आसा न्ही पंढरपूरचें वातावरण जें आसा न्ही वारीचें वातावरण जें आसा न्ही पयर कलाकृती तयार जालें गेलें आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता 2009 पयली वारी सुरू जाली म्हणजे नॉर्थांतल्यान सुरू जाली आनी आज जवळ जवळ 36 वारे जेन्ना वता आनी ह्याच वर्सांतल्यान म्हाका दिसता अनेक वाऱ्यांचो शुभारंभ जाल्लो आसा आनी त्यामुळे म्हाका दिसता फुडल्या काळा भितर ती 50 जातल्यो 100 जातल्यो आनी त्या वाचेर तांकां 50 वारीक किंवा 100 वारीक जे आसा न्ही सपोर्ट करपाची तयारी जी आसा न्ही सरकारान ह्या दवरली आसा.